बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सर्वेस्पर आमचे सगळे सदांच आसा. तर आमी देवाक कारगां दिवया आनी वो क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सुरू केलेलो आसा. दर दिसा एक नवो दीस आमी अणभवता. काल जालें तें आयज आमी करूंक फावना, पूण खूब पाटी कितें जाता, भितरल्यान आमचे मदें एक चाल घडोवन येता. ही चाल खूब पाटी आमचे वस्तूंकी आमी घडोवन हाडलेली आसा. जेन्ना आमी आपलेपणान जियेल्या तेन्ना हें घडटा. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, ही परी देव जर आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी आमकां खूब पाटी समजना. आमी सगळीं बरीं मनशां, पूण आमच्या उतरांनी कोयनांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक आमी टक करून एक वायट कितें करता, वायट म्हणटा. हो म्हणून आसतना पर्यंत आमकां आमी दुसऱ्यांक बरें करिना. तर हे भाशेन भितरल्यान पळय आमचें कितें आसा तें सगळें आमी जेजू सगळें दवरया. आनी हाका लागून आमी वायट चिंता, वायट उलयता, वायट करता. तर सगळें जाण आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी भितर जें कितें आमकां आडायता, जें भितरल्यान आमचें पातक आमकां पातकी करता, तें आमी कबूल करून ह्या वेळार जेजूचें भक्षण मागया. आनी तो आमकां बापायशी मोगान एकवटायता. तर हें देणें आमकां फाव करच्याक आमी हें मागणें म्हणून तें देण्याक आमी लबदवया. सगळीं जाणां काळ जाणटान म्हणया, हांव पातकीन सोडपदिता देवाक आनी तुमकां बाळ भयणीनो म्हजो गुरू उंचावून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उंचावून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हडलो अपराध. ताका सोड घेवन सदांच सांगवार मागे सगळ्यांक देव उतारगण भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. सोरपुदिता देवा, तुवें बासायलेल्या सोडवणाराक बऱ्या कोळण्यांच्यो दिवटी घेवन आमी मेळून वचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताचें सांगता, सुर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इसायस प्रवादेच्या पुस्तकावेली वाचप. जेसच्या मुळाक एक कोंब फुंटलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपसतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो, सानवाईचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना, लोकांचे आयकून तो फरमोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलडिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबत निष्ठूर मनशांक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो कोट्या मनशांचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचे आंगले आनी सोत ताचे कोंबडीचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बुकुळ्ळो बिबट्या वागाची कुशीक आड पडूंक फाटीं सोडना. आनी पाडकुलो
आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांची पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचे भुरगे सोरपाची दोलीशी खेळटा. सुपुल्ले भुरगे फुरशाच्या बिलकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो लुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशी सर्वेस्पराचे वळखीन सगलो दीस बरोन येता. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगळ्या पोरसांक एक कुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोयमेवंत जातलें. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकार. आमचो जबाब सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया. सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजी पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. सबाब सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरी मासो सोर शेकान शेक ती तोपतली. एका दोरया थावन दुसऱ्या दोरया पुळयान न्हंयचे देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमा पोळयान चलतली ताची राजवट. सबाब सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरीबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरीबांचो जीव तो सांबाळटलो. सबाब सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर तें तुगू. प्रितुमेची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. सबाब सरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. आमचो सोमी आपले बोळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. एकदा पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन भरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरले आनी सुपुर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केले म्हूण हांव तुका वाखाणटां. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो एक कोणूच नकळो भोगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो भोगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसा तो मनीस. आनी आपल्या शिश्यांक वाटेन वळून ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात
ते पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगता तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळे ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आमची वस्तुंगी जियोंक जाता वो आमी जेजूच्या सांगातच जियोंक जाता. जेजू हूंय हा तो आमचे बरोबरच आसा. ताका आमी कशें अणभवतले? ताका आमी आजीर जायत तर ताका आमी अणभवंक लागतले. ह्या आजीरपणांत आमचे आपलेपण आसा पळय ते नपयत जावंक जाय. ते नपयत कशें जातलें? पळयात, आमी तर आमच्या सुस्काराक हाजीर जायत जाल्यार कितें जाता? आमचें ध्यान मन खंयसर लायता आमी? सुस्काराचेर. आनी सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. ताका लागून जेजूनच आमकां सांगलां म्हजे सोबेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेर रिगून रावता. तर हे भाशेन तर आमी ताका हाजीर जायत जाल्यार पळय सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तुली. आमचे मदें शांती आसा हो ना? आमी पळय उत्सामूळ जायत आसा. तर ही उत्सामूळ कित्याक लागून जाता? आमच्या चिंतनाक लागून, आमच्या भावनांक लागून. चिंतना भावना उत्पन्न करतात आनी मागीर हें भितरल्यान आमचें सगळें घातलेलें आसा तें मागीर घुंवता बोगोर बोगोर. हें तर आमी जेजू सगळें दवरीत सुस्कारांतल्यान ताका तर आमी तें हाजीर करून दीत रोखडेंच तो काडून उडयता. इतली सोंपी वाट आमकां ताणें दिल्या. सर्वेस्पर येतलो तेन्ना शांती आनी प्रमाणीकपण वस्तलें. तर आमी सारकीं बरीं जावंक लागतलीं. आमची वस्तुंगी जायना. आमी फकत जेजू सगळें जावंक लागता. ताका लागून तो आमचो सोडवणदार, तो आमची वाट, तो आमचें जिवीत. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमी जियोंक हो मार्ग हाजीरपणाचो पत्करया. आनी हाका म्हणटा आमी मागणें. जेजून कितें सांगलां आमकां? हो पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां आमकां? सगळोच मागणें करून जागृत रावात. ताका एकवटोन आमी जागृत जातले आनी तो आमचें सगळें करूंक जाय तें करतलो. पयलें वाचपण पळय जेजू पर्यंत जेजू विशीं सांगलेलें आसा. तो पवित्र आत्म्यान भरोन आपलें जिवीत सर्वेस्पर आत्मो देवन येतलो. जाणवायचो आनी विवेकाचो आत्मो तो म्हणटत हें सगळें ताचें सगळें घडोवंक लागतलें. आनी ताचें सगळें घडलेलें आसा म्हणून पळय दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां पळय कितें म्हणलां तें? पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन भरोन. म्हणटत पवित्र आत्मा आमकां खुशालकाय दिता. आमी तर ताका हाजीर जायत जाल्यार रोखडेंच हें सगळें घडोवंक लागतलें. कित्याक तो आमचें सगळें आसा आनी हें देणें तो आमकां दिवंक सोदता. पूण आमी कितें करता? आमच्यो वस्तुंगी आमी ताका आपणावंक सोदता. ना, आमचो मनाचो मनोभोव असो जावंक जाय की आमी कोणूच न्हय, आमी एक धाकटो किरकोळ मातयेचो कोणो. पूण हे मातयेच्या कोण्यात भांगराचो आत्मो आसा, जेजू आसा. ताचें सगळें आमचें जिवीत जाल्या. आनी तो कितें म्हणटा? तुमचे दोळे, तुमचे कान जें आयकूंक लागतले ते फकत भावार्थ्याच्या दोळ्यांनी. आमची वस्तुंगी न्हय, ताका एकवटोन. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सदांच हांवें तुमकां सांगलां सगळ्या सांता भक्तांनी हे भाशेन आपलें जिवीत चाललां. न्हिदच्या आदीं जेजूच्या एकवटान न्हिदोंक वचूंक जाय. उठ्ठना ताका एकवटोन उठूंक जाय. आख्खी रात मागणेची जाता आनी हे मागणेचे गोठायेन जशे भाशेन मोबायल आमी चार्ज करता, ताची बॅटरी चार्ज जाता, ते भाशेन आख्खी रातभर आमी चार्ज जातले. ताका तर आमी एकवटोन रावना जाल्यार नाका जाल्लें सगळें घोंवतलें, दुसऱ्या दिसा तेंच आमी करतले. हें कित्याक म्हणून आमचें जिवीत अशे भाशेन वगडावंक जाय? आमी बरीं मनशां, देवाचीं भुरगीं
तो देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत हे भाशेन आमी आदारून जिवंक जाय. सगळे सांत भक्तांनी ती भाशेन आपलें जिवीत चाललें. आयज एक सांत सभास म्हणून तो आपलें जिवीत हेच भाशेन तो एकदम सादो आसलेलो. मोठान गेल्या उपरांत त्या काळाक पयल्या शेकड्यांत तो मोठ्यान गेल्या उपरांत इतलो भक्तीपणी तो जेजूच्या एकवटान गावतालो की ताका ते म्हणटाले ओ पवित्र सांत म्हणटाले ताका. आनी तो सगळें कोत्तालो पळय तितलें आपणाचे वस्तुकी न्हय पूण जेजूच्या एकवटान कोत्तालो ताका लागून ताका ते म्हणटाले तो देव मनीस. आनी सगळेंच ताणें तिचोर बदल्लें. म्हणून हांगसर कितें म्हणलां तें पळयलां तुमी, आमी आयकलां तें आमी म्हणलां पळय आमचो स्वामी आपले दोळे आपले बोळ दाखोवंक येतलो, आपल्या सेवकांचे दोळे उक्ते करतलो. आमी सगळीं ताची सेवकां आमचे दोळे उक्ते करून तो आमचे सगळे वावुरतलो. हे परी करच्याक सदांच मागण्यांत रावया. आमचे हात अशें उठून दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देव जेजू आमचे सगळें बरोवन येता. पांयाची बोट आसा थिंचो तकली मेरेन सगळें तो नितळ निर्मळ करीत आसा. सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कार सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया. भावार्थान आमी सगळें भायर काडलें की ना ताच्या नांवान सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू जेजू म्हणूंक जाय. आनी हे भशेन ताचे सगळें दवरल्या उपरांत तो तें सगळें नितळ निर्मळ करता. पूण ताका तें दिवंक जाय. आमी दितना पर्यंत वदुफरें आमच्या हातान दवरता तशें नाका. सगळें दिवंक जाय आनी आमकां स्वतंत्रपण मेळटलें, सुटका मेळटली आनी ताच्या जिवितान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरेपणान बरोवन येतलें. जेजू ही सगळीं देणी तुवें आमकां फावो केलें म्हणून आमी तुका वखणटा. तुजें सगळें आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां गोठायन बोर आनी बळ दी तुका सगळो गोत एकवटून आमचें जिवीत सारूंक. सगळी आमची मागणी त्या सांग देवाक ओपून दिवया आनी आतां भेटवणी वरवीं आमचें जिवीत ताकाच सगळें भेटोवया. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 40 C28 पातेनाथ आणि कालशीत. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडून जोडूंक आमी पाव अशें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर बोधिदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरी दीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dogoraco solispotu, sorgani संसार पडला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उलो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी शासनीक करोराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडताचो गोड पोरगोटुया. Sonia Jesu, ami ornakata, ani kashite pieta. Kripadi, tu Yesu, ami tuje बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत तुका मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दूत आनी सोर काळीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीन आनी भावनो, कोण म्हणटा हें मागणें? जेजू. आनी तो सदांच पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळी मागणी कोत्तालो. तर ह्या पवित्र त्रित्वेच्या एकवटान सगळी आमची मागणी त्याचा मनान धरून आतां आमी सगळीं जाणां जेजू सोबत एक
तर आमी एकामेका पासून मागया आनी आमचे सवे मागतना आख्या संवसाराक आमी जेजूक एकवटोन आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव तशींच आमची पातकां नगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटयांचोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या कोठान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान आमी सगळी सुभागी. सोन्यान तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 64, D31, मोगार जेजू यो तूं यो. Bella, bella, ciao,
थोडे दांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा, ताका आमी येवकार दिलेलो आसा. तो जाला आसा मोग देवाचो आमचे मदें. जशे भाशेन ताणें भाग्यवान फ्रांसिसाच्या काळजांत वो मोग पेटयलो, तेच भाशेन ताच्या मोगान आमी पेटोवन ताणें मोग केला ते भाशेन आमी एकामेकाचो करच्याक आतां आमी ताचे सोबे वो वेळ सारया. मागुया. देवा आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोक तूं आमकां शिकयताय. वो तुज्या जेवणाचो फळ सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. बरोबर म्हणया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोबोन्नेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मुनी म्हणलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसून दिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. चणकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावो म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 240, U20, San Francis Xaviera, Voda Cura. San Francis Xaviera, ora cura, radni samcha. बेसांव जाय जाल्यार हांव हांगसर रावतां, तुमच्यानी येवंक जाता.